पर्रीकार विरोधी पक्ष फुडारी आसतना गोंयाक खासा दर्जो दिवपाच्यो गजाली करतालो। उपरांत मोठें बहुमत आशिल्ल्या सरकाराचो केंद्रांत मंत्री जालो, मात गोंयकारांक ताचो कांयच फायदो जालो ना म्हूण आदलो केंद्रीय मंत्री एदुआर्द फालेरो उलयला। शेतां भाटां वाटावंक खंय महाराष्ट्रा सारको कायदो करचो, बंजारा समाजाचे सगळेच लोक खंय वायट न्ही, तांकां लमाणी म्हूण हिणवचें न्ही। मनोहर बाब पर्रीकार लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी मागीर चीफ मिनिस्टर जालो आनी ताणें हाडले मोठी वस्त पळय ताणें फुडें हाडली ती डिमांड फॉर स्पेशल स्टेटस म्हणून की स्पेशल स्टेटस गोंयकारांक जाय पयशांचे पासत न्ही पूण आमची अस्मिताय सांबाळपाक, आमची जमीन सांबाळपाक आनी मायग्रंट लोक येता तांकां मातशें कंट्रोल करपाक। हो पळय आमचो मनोहर बाब आशिल्लो ती केंद्रांत आशिल्लो एज अ डिफेन्स मिनिस्टर, ताणें हो प्रश्न केन्ना उबारला हाजे लागीं पळय तो आमचो प्रधानमंत्री हो आपणाचे कॅबिनेट मिटिंगेक आनी हो कायला जाल्ले प्रश्न जबाब कितें दिलो प्रधानमंत्री, जबाब कितें जालो आमचे तुजो कॅबिनेट मिटिंगेक। महाराष्ट्रान पळय केल्लें आसा बॉम्बे टेनन्सी एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट आनी ताजे पिरमाणी ओनली एग्रीकल्चरिस्ट कॅन बाय एग्रीकल्चर लँड, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट तांच्यान पळय घेवपाक जायना एग्रीकल्चर लँड। तो असलो कायदो आमी हाडपाचो कितें व्हडलें कितें आसा, just a small amendment entry in the Agriculture Tenancy Act that non-agriculturists cannot buy agricultural land. दुसरी गोष्ट म्हणजे फॉरेनर्स म्हूण येता हो पळय नॅशनल सिक्युरिटी एडवायजर्स पळय आसा आनी कावन्सील ताणें म्हणलें आसा बिग डेंजर इन गोवा फॉरेनर्स बायींग लँड एंड सेटिंग अप बिजनेस फॉर ड्रग्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन आनी तसल्यो वस्तूंची आतां पळय ते घेता आनी ते पळोवंक विचारपाक जाय दे कॅनॉट फॉरेनर कॅनॉट बाय एनी लँड इन गोवा अनलेस ही हॅज अ बिजनेस इन गोवा। खंयचीच कम्युनिटी पळय जावं कसलीच लांबाणी जावं वा आनी कितें कॅनॉट बी जनरलायज एनीथींग केन्ना करचें स्पेशली इन आवर कंट्री वेर वी हॅव टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। आमच्या देशांत पळय आसा आमच्या लोकांक पळय नजदीक हाडपाचें, लागीं हाडपाचें so that all of us feel like Indians and not Lamanis or Goans or Indians first. मडगांव पालिकेन सॅनिटेशन फी वाडयल्या ती मडगांवकारांक मातशी कोत्र गेल्या। घरांक वर्साक 600 रुपया, ट्रेड लायसन आसा तांकां लायसन्सा प्रमाण फी, थोड्यांक तर खंय 75,000 भरचे पडटात। मडगांवकारांक पालिकेचेर मोर्चा घेवन गेले, मात नगराध्यक्ष मेळिना। 2 वरां रावन निमणें निवेदन सीओक दिलें, सॅनिटेशन फी रद्द करची म्हूण ते मागतात। चीफ ऑफिसर ना चेअरपर्सन ना, आतां हे लोक तर जाग्यार ना पयलीं जाल्यार एम्प्लॉयज खंय आहा ते कशें करून जाग्यार आसतले। आतां इकरा वर जालीं दोगांय जाणां, सो आमी कोणाक रावपाचें आतां? We are from the restaurant people. The thing is that garbage collection we don't deny, we don't even say you levy us the charges, but it is very exorbitant. There has to be some place where you can bring us in confidence, we people, and make us sit together. Let us justify it, just as classify it, how much garbage has been generated by one restaurant, one small hotel. There are some small restaurants which only have tissues. You know, tissues collection also they charge them 12,000 rupees. What is this 12,000 rupees? आम्ही ऑलरेडी चीफ ऑफिसराक क्लियरली बरोवनी दिल्ले आहा आनी ओरली बी सांगिल्लें आहा ताका की इमिजिएटली हे जे गार्बेज कलेक्शन फीज जे कलेक्शन चालू आसा ते इमिजिएटली स्टॉप करचें आनी डेटा कलेक्शन करचें। आमी मॅक्सिमम 1 वीक रावताले, 1 वीक पासून सपोज हेजेर हें बंद जायना, एक्चुअली ताका 24 आवर्स लागना, इमिजिएटली बंद करपा जाय जाल्यार पूण सपोज इवन विदीन 1 वीक सपोज ते बंद करना कलेक्शन जाल्यार आमी कोर्टां वचपाक आमची तयारी ऑलरेडी आसा। आमी कोर्टां वयतले आनी जे कॉन्सिक्वन्सीस आहा कोर्टा उपरांत ते म्युनिसिपालिटी रिस्पॉन्सिबल आसतले। Now whatever they have put up their grievances, I have heard them. I will put up before council because this is the council decision took place in last April 2016 and all of a sudden they have implemented council direction. My staff has implemented them and they have started to take this increased fees. आदल्या दिसा बाजारकार नगराध्यक्षाक मेळिल्ले, बाजारकारांक सॅनिटेशन फी वर्साक 600 करची म्हूण तांची मागणी। येता त्या बसकेत कितें ते थारायता म्हूण नगराध्यक्षान तांकां सांगून धाडल्यात। घरांक 600 आनी बाजारांक मार्केटांक 600 लावचे वेपारांक अशें आमचें हें आशिल्लें, कित्याक बाजारांत गार्बेज उरली नासता, कित्याक एक कोण फुलां विकता आनी कोण बाकीचे भाजी विकता तेंचीच गार्बेज इतली आसता।
बाकी सगळी शॉपांची गार्बेज इतकी उरली म्हणून आमी तांकां पटोवन सांगलां की तेन्ना आमकां आमचे नेक्स्ट मिटिंगेक पास करून घेता आनी तुमकां ती कितले म्हयन्या एका वर्सा कितले जाता ती सांगता म्हणटा. Garbage which are being created by customers who are coming and putting Tetra Pak or bottles in our garbage box and all, because normally all generated garbage which is coming, that is boxes and all, there are people who come and buy, they sell this, nobody is putting it in the dustbin for garbage. Residensak लागल्यात 600 rupees per year, that is 50 rupees per month, आणि trade license depending upon the trade municipality already categories आशिल्ल्यो त्या प्रमाणे ट्रेड तांकां सॅनिटेशन फी लागल्यात. द लिस्ट सॅनिटेशन फी फॉर द ट्रेड इज 1800. सो द मोमेंट यू हॅव अ ट्रेड लायसन्स you're liable to pay 1800 as your sanitation fee. एकशे 61 नव्या बायल पुलीस कॉन्स्टेबलांचो वाळपय PTS ग्राउंडार बुधवारा दीक्षांत सुवाळो जालो. सुवाळ्याक DGP आशिल्लो. DGP नव्या बायला पुलीस कॉन्स्टेबलांक गोंय पुलीस फोर्सांत येवकार दिलो. पळयात वाळपय PTSची दीक्षांत परेड. Policing, you will only benefit from that, because all that hard work you have put, you're going to see, you're going to realize soon that it's going to help you in performing your duties. I also congratulate the parents and relatives of these brilliant girls who have come to witness the parade. My congratulations to you. And lastly, I welcome you to the Goa Police family, and I hope that you will perform your duties with devotion and you will implement the law of the land. Thank you so much. Jai Hind. Give a break.